न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां हांव संजना अंजुनकर येवकार दिता। आता सध्या फायनलीचो फिवर चालू आसा। हो फिवर तुमी मातसो कडेक दवरून आमचे न्यूज रूम अपडेट्स पळयता म्हणून तुमकां पयल्यान पयलीं देव बरें करूं। सध्या फायनल चालू आसा ती गुजरातच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर। सध्या कितें स्कोर जाला आनी कितें सध्या थंय वातावरण आसा हाचो नियाळ राहुल पास्ते आमकां दितलो। सो आयज सगळ्यांक खबर आसतली की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलियाची फायनल चालू आसा गुजरातान। हांगासर स्कोर असो जाला की 35 ओव्हरीचेर सध्या 171 स्कोर जाला आनी इंडियाचे 4 विकेटी गेलेलो आसा। रोहित शर्मान 47 मारला, शुभमन गिल 4, विराट कोहली 54 मारून आउट जाला, श्रेयस अय्यर 4 रनाचेर, के.एल. राहुल 49 खेळटा सध्या आनी जडेजा त्या वांगडा आसा नॉन स्ट्रायकर एंडाचेर। तशेंच प्रोजेक्टर स्कोर 300 to 321 तशें म्हटलें वयता, बट आतां हेज्या फुडें पिचाचेर फिल्डाचेर कशी वयतली, आमचे प्लेयर्स कशे परफॉर्म करतात तेजेर आहा। बॉल तितलो स्विंग जायना म्हणटात, बॉल रावोन येता। सो ते हेजेरूय मातशी हे आसा की कितल्या पद आमी प्रोजेक्ट करूं शकता स्कोर आनी त्या गजालीचेर आमी डिफेंड करूं शकतले, कारण आमच्या बॉलर्सा कडेन बरोच होप आहा लोकांक। तशेंच लोक वाट पळयता की बॉलर्स कशे घालतले बॉलिंग, आमी डिफेंड करूंक पावतले काय ना, ह्यो प्रेशर सगळ्यांचेर आहा। तो त्या खातीर आमकां मॅच काबार जायसर वाट पळोवची पडटली आनी आमकां एक आशा आहा की इंडिया जिखतली वर्ल्ड कप। एक 2011 जिखलेली, तेज्या उपरांत आतां ह्यो 2023चो जो वर्ल्ड कप आहा तो खंय पावत व्हरता आनी कसो लोकांक एक्सायट दवरता, कितें करता हेंची मुजगत पळयात तुमी। आमी तुमकां लायव्ह अपडेट दीत रावतले ह्या बद्दल, तशेंच आनी न्यूज आसतले तुमचे। इंडिया जिखतली हें नक्कीच आसा, पूण राहुल तुका कितें दिसता कोण मॅन ऑफ द मॅच थारतलो? मॅन ऑफ द मॅच आजून पातून डिसायड जावंक शकना, बिकॉज हांगासर आमची बॉलिंग टिमूय खूब बरी आहा। हांगासर इतल्यान आमी कांयच सांगूंक शकना, बिकॉज अजून के.एल. राहुल खेळटा, अजून ओव्हरच उरला आनी के.एल. राहुलाचेर हांगासर आत्तां 50 जाला। सो तो एक बरो आहा, तो कितलो खेळटा, कसो चलता तेजेरूय आमकां नियाळ घेवचो पडटलो। सो इतल्यान आमी कांय सांगूंक शकना। पण तुका कितें दिसता कोण जावचो असो? जावचो म्हटल्यार ज्या पद इंडिया जिखता त्या पद खूब बरें आहा, पण प्लेयर ऑफ द मॅच काय सांगूंक शकना, तो कोणूय जावं, बट जिखप मेन इम्पॉर्टंट आसा। सारकें। आतां फुडें या उशा जरावकर हाचे कडेन। आयज खंयची बातमी केल्या? आयज कुडचड्यार म्हत्वाची पीसी जाली, ती म्हणल्यार जे गोमंतक पेपराचेर एक बातमी येयलेली की नोकर भरतीत घोटाळा जाला आनी ह्या संदर्भात तेंच्यांनी आयज स्पश्टीकरण दिवपा खातीर बातमी घेतलेली आनी तांच्यांनी म्हणलां की कुडचड्यार ते गोमंतक पेपराक आतां बंद करतलो असो तेमी निर्णय घेतला। आनी गोमंतक टीव्हीच्या एडिटरान ही प्रूव करून दाखोवचें की खऱ्यांनीच ह्या नोकर भरतीन घोटाळा जाला। आनी त्याच संदर्भात पत्रकारांनी तांच्या कडेन बरीच भासाभास केली। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार धारबांदोडा वडार वाठारांत जो ब्लॅक पॅन्थरा खातीर पांजरो दवरिल्लो तातूंत बिबटो वाग मेळ्ळा आनी आतां थंय लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाला। ज्या ब्लॅक पॅन्थरा खातीर जो पांजरो दवरलेलो तातूंत तो मेळ्ळो ना आनी खंय तरी जनावरां जी गांवांत भोंवपाची ती वाडत आसा, ह्या संदर्भात भंय निर्माण जाता। आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार काल राती वास्को वाठारांत अचकीत येरादारी पुलिसांनी ड्रिंक एंड ड्रायवाची मोहीम केली आनी त्या वेळार तांकां 5 जाण सोरोपीन गाडी चलोवपी मेळ्ळे आनी थोडी कांय लोक आसलेली जी हेल्मेट घालनासतना गाडी चलयले। ह्यो आमच्यो तुमी 3 पुराय बातमी पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनांत।
तर उशान आमकां बरी पैकी बातमी सांगिल्ली आसा. रानटी जी जनावरां आसा ती सद्या आतां थोडी थोडी करून गांवांनी भोंवपाक लागला म्हणून गांवांनी सद्या भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. आनी आयज एक घडणूक मुखार आयला की दिवचल सरवण हांगा लँटर्न पडून उजो लागपाची घडणूक घडल्या. हाचेर आमकां बातमी दितले संतोशी. सो बिचोले हांगा एक पेटिल्लो लँटर्न घराचेर पडलो आनी घराक उजो पेटलो. पण टायमार फायर फायटर्स येवन तो कंट्रोलान हाडलो म्हणून कोणाचें कांय नुकसान जावंक ना. ही बातमी पळयात तुमी 7 PM बुलेटिनार. गोंयांत जी आयज म्हत्वाची घडणूक जी घडला ती म्हणजे PWD मंत्री निलेश काब्राल हाणें वयल्यान आदेश आयिल्ल्यान राजिनामो दिला आनी ताचे जाग्यार आलेक्स सिकेराक मंत्रीपद दिवपाचें थारलां. हाचेर सविस्तर बातमी आमकां रश्मी जोसलकर हाचे कडल्यान आयकुपाक मेळटली. संजना, आयच्या दिसाची सगळ्यात व्हडली घडणूक जी आमी जस्ट वावडी म्हणून कांय दीस आयकताली आनी मंत्रीपदाची फुटीरवादी जे आमदार आहात तितूंतल्या खंयच्या आमदाराच्या गळ्यान मंत्रीपदाची माळ पडटली हो चर्चेचो विशय आसलो जायत्या म्हयन्या पासून. सो आयज एलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपद दिवपाचें निश्चित जालां आनी निलेश काब्राल जे आमचे भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आसले PWD मिनिस्टर तेंची मिनिस्ट्री काडल्या. तांकां हायकमांड BJPचे जे हायकमांड आहा आनी CMन विनंती केला म्हणून आपणे हो राजिनामो दिला अशें स्पश्टीकरण आत्ताच प्रेस कॉन्फरन्स जाली निलेश काब्रालाची तेन्ना तांणी केला. आनी आपल्यार दबाव ना, निश्चितच आपल्यार दबाव आसलो जाल्यार आपूण रिजायन करचो नासलो अशेंय ताणें स्पश्ट केला. आनी एक अधोरेखीत करपा सारकें ताणें हांगर म्हटलां तें म्हणजे आपलो आदर्श मनोहर पर्रीकर आमचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हे म्हजे सदांच प्रेरणास्थान आसले. आपूण तांकां सदींच आदर्श स्थान म्हणून पळयता. आनी वेरेज CM प्रमोद सावंत इज माय जस्ट अ कलीग अशें ताणें वयताना आपली मंत्रीपद घालयता. मे बी तेंचो रागूय आसूंक शकता जावं तेंचे एक तेंच्या मनानसून ते पत्रकार परिशदेन सरलेले भायर तेंचें विधान आसा. आनीक ताणें म्हटलां की मंत्रीपद गेलें म्हणून आपलें कांयच लुकसाण जावंक ना. लुकसाण जर जालां जाल्यार सरकाराचेंच अशेंय ताणें वयता एक स्टेटमेंट केला. आनी आमदार म्हणून हांव लोकांचो आजुनूय लोकप्रतिनिधी आसा आनी लोक म्हाका परत ह्यान फुडें सुद्दां भरघोस मतान निवडून दितले असो विस्वास तांणी व्यक्त केला. वेरेज सकाळीं आयज जेन्ना एलेक्स सिक्वेरा जांकां मंत्रीपद फावो जाला आनी आयज जेंची 7 वरांचेर सपूत विधी जाता तांकां तेंची प्रतिक्रिया विचारली. तेंच्यांनी म्हटलें आपल्याक मंत्रीपद मेळ्ळें म्हणून निश्चितच खूब आपूण खोशी. पण निलेश काब्राल जेन्ना आपूण म्हणजे एलेक्स सिक्वेरा जेन्ना मंत्री नासलो तेन्ना आपल्याक निलेश काब्रालान वैयक्तीक रित्या खूब मजत केल्ली. आपूण तेजो सदीत उपकारी आसतलो आनी त्या बद्दल विचार करतना आपल्याक जेन्ना निलेशाचें मंत्रीपद काडटा आनी आपणाक मंत्रीपद खंय तरी दिता हेचें आपल्याक दुख्खूय जाता अशी प्रतिक्रिया एलेक्सान दिल्ली आसा. सो हे सगळें जे गोंयचें राजकारण आहा तेजो स्पेशल रिपोर्ट आयज तुमकां आमच्या गोमंतक TVन 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. तुमी निश्चितूच पळयात कारण सगळ्यांक पयली ही बातमी जर कोणी ब्रेक केली भौशीक बांदकाम खात्याचें मंत्रीपद वयता जाल्यार आमी गोमंतक TVन आमचे संचालक संपादक जे आहात राजू नायक तांणी ही बातमी सगळ्यां फुडें तुमच्या पयलीं हाडली काल रातीच जेन्ना ही सगळी घडामोडी घडटाल्यो. दुसरी जी बातमी आसा आमचे कडेन ती म्हणजे एक कुडचड्या मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा पळय म्हणजे मार्केट एरिया जो आसा थंयसर सिवरेजीची पायपलायन फोडून घातल्या आनी थंय लोकांक साबार दिसांसान त्रास जाता. धड चलोवंक गाडयो मेळना जावं यो वच करूंक मेळना. काम सारकें सुशेगादीन चल्लां. लोक बेजार काम बेगोबेग पुराय करा अशी लोकांची मागणी आसा. सो ह्यो आयच्यो 2 घडामोडी ज्यो हांवें आयज हँडल केल्या. येस संजना. हाचेर रश्मी तुका कंटिन्यू करता. आमदार आलेक्स सिकेरा आयज 7 वरांचेर राजभवनार सोपूत घेवपाचो आसा. तर ह्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो तुमकां आमी अपडेट्स दीत रावतले. आतां फुडें या दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन. आयज सांताक्रूज हांगा ग्रामसभा जाल्ली आसा आनी तातूंत एक म्हत्वाचो जो प्रस्ताव आसा तो मंजूर जाल्लो आसा तो म्हणल्यार नावशी मरिना प्रकल्प रद्द करचो म्हणून. आनी काक्रा सांताक्रूजचे जे थळावे आसा तांचे वतीन जो हो प्रस्ताव आसा तो आमदार विरेश बोरकर हांणी मांडिल्लो आसा. येस, थँक्यू. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या खंयची बातमी गेला? आयची जी मेन बातमी म्हणल्यार की सकाळी धारबांदरा एक भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान जो चालक दुचाकी गाडयेमध्ये अपघात जालो जो तितून एकलो एक्सपायर जाला आनी एकलो आतां तेजे उपचार सुरू आसा. ही एक आनी दुसरी म्हणजे 2 दीस पयलीं एका चलयेन आमोण्या ब्रिजा वयल्यान उडी मारलेली. सो ते 2 दीस जाले तिजो सोद सुरू आसलो. तिजी कुडायच मेवळी आनी जीव कित्याक दिलो हाचें अजून कारण कळूंक ना. हेची दोनूय पुराय बातम्या लागून पळयात 7 PM लायव्ह बुलेटीन.
तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या अर्ध्या दिसाच्यो घडामोडी आनी फुडें म्हत्वाच्यो घडामोडी घडपाच्यो आसा. वर्ल्ड कप दरा जावं हे राजिनामो दिवन सोपूत विधी ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. तश्योच वेबसायट जावं आमचो यूट्यूब चॅनल, इंस्टाग्राम, फेसबूक हे सगळे लायक, सबस्क्रायब करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.